Vedanta Seza Goa Ayanor, proudly serving people, community and country. Vedanta Seza Goa Ayanor presents Rosto Rahagir Suraksha. नमस्कार. वेदांता सेजा गोवा आयनोर प्रेझेंट्स रस्तो राहगीर सुरक्षा जर्नी टू झिरो हार्म ह्या कार्यावळीन तुमकां येवकार दिता. आमचो आयचो विशय आसा मोड्स ऑफ ट्रान्सपोर्टेशन सेफ्टी ऑफ स्कूल स्टुडंट्स. ती आमचीच भुरगीं, तुमची भुरगीं, मागीर ती केजीची आसूं वा कॉलेजींतली, तांची सेफ्टी ही आमची प्रायोरिटी न्ही. आमचो आयचो एपिसोड ह्याच विशयाचेर. रस्तो राहगीर सुरक्षा, मोड्स ऑफ ट्रान्सपोर्टेशन, सेफ्टी ऑफ स्कूल स्टुडंट्स. लाखांनी लोक सकाळचे कामा निमतान भायर सरतात. काय आपल्यो गाडयो घेवन तर काय जण पब्लीक ट्रान्सपोर्ट म्हणजे बशींनी कामाक वयतात. त्या भायर हेर कामा धंद्या निमतान दीस आनी रात भोंवपी लोक आसात आनी बारीक मोठी वाहनाय. सगळ्यांक खंय तरी पावपाची घाई. ह्या सगळ्या घटकांचे सिवीक सेन्स वाडचें आनी एक्सिडेंट जावचेच न्ही म्हूण रस्तो राहगीर सुरक्षाचो हो आनी एक एपिसोड, आनी एक प्रामाणीक यत्न. समाजातल्या सगळ्या घटकांचे येरादारी सुरक्षाचेर प्रबोधन करताना आयज आमी अशाच एका म्हत्वाच्या घटकाचेर तुमचें लक्ष व्हरता आनी तो घटक म्हळ्यार विद्यार्थी, स्कूल स्टुडंट्स. पयलींच्या तेंपार विद्यार्थी हो चलत आपल्या शाळेंत वतालो. स्कूल मातशें पयस आसल्यार बशीन वयचें पडटालें, हाफ टिकेट. हायर सेकंडरीन पावता म्हळ्यार विद्यार्थ्याची सायकलीन यो वच. स्कुटरी येयल्यो तश्यो हें सगळें कमी जायत गेलें. आतां तर एका स्कुटरीचेर आमकां पालक ट्रिपल आनी चौबल सीट सुद्दां भुरग्यांक पावयतना दिसता. स्कूल स्टुडंट सेफ्टी ही आमची सगळ्यांत अत्यंत म्हत्वाची गरज आसा. खास करून ही गोश्ट जशी टिचरांनी लक्षांत घेवपाक जाय, स्कूल मॅनेजमेंटान लक्षांत घेवपाक जाय, तशी ती पेरंट्सांनी लक्षांत घेवपाक जाय. स्कूल 8 सुरू जाता किंवा पावणे 8 सुरू जाता असो पेरंट्सांक पयलीं पासून खबर आसता. पण एक बऱ्याच वेळा पळयलां की उशीर जाता म्हणून पेरंट्स जे आसा ते रॉंग सायडीच्यान गाडयो काडटा, किंवा 2 विद्यार्थी आसता जाल्यार ट्रिपल सीट बसून हाडटा. केन्ना केन्ना अशेंय पळयलां की 4 जाण एकाच गाडयेर टू व्हिलराचेर अशें येता. हेजी काळजी पेरंट्सांनी घेवपाकूच जाय. Are parents taking risks while plying their children to school on two-wheeler with sometimes 3 to 4 billion riders? आता बायकांचेर 4 जाण स्वता एकदा पेरंट हाडटा, शेजाऱ्याचोय हाडटा, आपलोय हाडटा. सी यू आर रिस्किंग समबडी एल्सीस चायल्ड. आपल्या भावाचो भुरगो जावं तो ऑर आपल्या भयणीचो. 4 भुरगीं 5 हेल्मेट, बापूय हाताक हेल्मेट आसता, पुलीस दिसलो हेल्मेट घालतलो म्हणून. वी आर सेटिंग रॉंग एग्जाम्पल. सो आय फील दॅट सेफ्टी इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आफ्टर ऑल आमी जोडटा इतले त्रास करता भुरग्या खातीर. ट्रिपल चौबल सीट भुरग्यांक काय पालक व्हरतात. कारणां कितें आसूं, रिस्क ती रिस्क न्ही, आनी ती भुरग्यांच्या बाबतीन आमी घेवप काय. There are a lot of people who have their own two-wheeler and maybe having 2 or 3 children whom they prefer to transport to the school on their own scooter. Although the scooter is meant for only one rider and one pillion, this thing continues to go on since the parent may perhaps not be able to afford for the transportation fees in order to send the children to school by the school buses that may be operating from the residential area of such students to the school. ड्रॉपिंग ऑफ द चाइल्ड टू द स्कूल, पिकिंग अप, सेफ्टी पेरंट्सांनी पयली. एकदा लेट जाता म्हणून नो एंट्रींतल्यान येता. आय फील भुरगोय पळयता दॅट द पेरंट इज गोईंग इन नो एंट्री. सो वी सेट एन एग्जाम्पल. आय रिक्वेस्ट ऑल द पेरंट्स 10 मिनटां मातशें पयले भायर सरा, 15 मिनटां, सो दॅट इफ दॅर इज अ ट्रॅफिक जॅम इन्फॉर्म द स्कूल. लेट जावं एट द मोस्ट स्कूल ऑथॉरिटी कितें करतली, तुजो भुरगो आज लेट पावला म्हणटली. दॅट इट इज मच बेटर देन यू मीट विथ एन एक्सिडेंट एंड युअर चाइल्ड सफरींग, युअर पेरंट्स सफरींग. सो आय फील डू नॉट थिंक टू मच टू दॅट एक्सटेंड दॅट. एंड यू नो स्कूल ऑथॉरिटीजांकूय म्हजो रिक्वेस्ट आसा, ड्युरींग विंटर रेनी सिजन पेरंट्सांक रिलॅक्सेशन दिवचें. एक 10 मिनटां लेट जाली, 15 मिनटां, बिकॉज
पेरंट सगळ्याच कडेन गाडयो ना, सगळ्याच कडेन द बेस्ट कन्वेयन्स ना. आनी तितूंतल्या तितून कांय वर्सां पयलीं सरकारान भुरग्यां खातीर बालरथ स्कीम काडून इश्कोलांक बशी दिल्यात. भुरग्यांक घरा कडच्यान बालरथ बस पिकअप करता आनी स्कूल सुटल्या उपरांत घरा ड्रॉप करतात. The government has already provided schools with their own buses under the Balrath scheme to transport the school children from their place of residence to the school and to be dropped back home to their residence. How do we want our Balraths? बालरथ आसा ते बालरथाचे ड्रायव्हरांची एक ट्रेनिंग जावपाची खूब आवश्यकता आसा. कारण तांकां ते भुरग्यांक हाडटा, ते डेली रेग्युलर पॅसेंजरांक हाडिना. त्यामुळे भुरग्यांक हाडटा आसतना खंयच्या गोश्टींची काळजी घेवपाक जाय. हे जे ड्रायव्हर आसतले किंवा ते बशीचेर आनी क्लिनर किंवा अटेंडंट जे आसता त्यांचो एक वर्कशॉप जावपाक जाय. These buses have been specially built as per the guidelines issued by the Supreme Court insofar as the construction of school buses is concerned. And accordingly, in the state of Goa, the Directorate of Transport also is ensuring that this step is being concretely adhered to in respect of these buses that are being registered exclusively as school buses. The safety of the school children is well taken care of here, as it is necessary to even appoint an attendant who would look after the children in the bus during the period of journey from their homes to the schools and vice versa. हरशीं ड्रायव्हर बरो एक्सपर्ट आसता तो, पण भुरग्यांक घेवन वयता आसतना त्या ड्रायव्हरान काळजी घेवची पडटा की इतलीं भुरगीं आसा, 50 भुरगीं आसा, 40 भुरगीं आसा जाल्यार ह्या 40 भुरग्यांचो आवय बापूय सगळेच आपूण त्या वेळार बशीन ती भुरगीं बसल्या उपरांत त्या वेळार ती आवय बापूय तीच आसा. त्यामुळे त्या वयता आसतना तेणीन इतलें लक्षांत घेवपाक जाय की आपूण आपल्याच भुरग्यांक व्हरता. What is Goa Motor Regulation for School Buses 2015? Goa Motor Vehicles Regulations for School Buses Rules 2015. They were notified sometime in September 2016 or 2015. I think it is September 2015. This is following the Supreme Court directives. And these rules have a different sequence altogether, and I think they are really meant to cater to the safety of children. The rules say that ordinary buses holding stage carriage permits will not be entitled to carry children, but the children will be carried in stage carriage buses. Stage carriage buses means these are contract buses which are meant especially to carry children. And these contract carriage buses will be permitted by the State Transport Authority provided there are certain specific requirements are satisfied by building a bus in a particular fashion so that children are protected and their safety is taken care of. Can any vehicle ply school students to school, or are there some laws and norms? Because these rules define a school bus, and a school bus is defined as a contract carriage vehicle. Now, whether rickshaw would come in that specific expression vehicle is again a question. But they say a vehicle which is designed and constructed specially for carrying school children and includes four-wheeler light motor vehicle having registered seating capacity of 12 and an educational institution bus designed and constructed specially. Now, if you go to this expression, the rickshaw doesn't fit in. Even otherwise, according to me, rickshaw cannot be a safety vehicle for carrying children. And economically also, in terms of these restrictions,
A rickshaw-man cannot get into this situation at all. He cannot afford to carry children to school and back. That will stop him from having other regular higher requirements. Provided you should fit in that school bus parameters, you will have to design your vehicle, interior of your vehicle in such a way that you can follow the law as being done and carry children. You have to get the permit. You have to get a permit from the local motor vehicle authority. There may be some Omnis with a sitting capacity of 9-seater or 8-seater also. They also should not exceed that capacity. What is the definition of school transport? What do we expect from authorities? How do they control maddening traffic during school hours? Even the police department, I think they should be little strict during the school hours. Buses chad fast varta, some overtaking. I have seen so many local buses, भुरग्यांक packed varta. Basically, I travel to Santa Cruz. हांवें पळयलां की buses are overpacked. If anything happens, more than 50-60 students अशीच पडटलीं because there is no check, traffic check. Alternate तांणी एकाच जाग्यार न्ही. Today if they are checking Santa Cruz, tomorrow it should be something else, Miramar. Third day. So what happens? The driveranकूय भंय आसता आज येतले checkinga. I can understand the police department may be having other things, but once in a way I think some check has to be done. That why overloading कित्याक जाला इतली बसीक तुजी कॅपॅसिटी कितली. Max 5 भुरगे extra is understood, not 20-30. Some are hanging, भुरग्यांचे बॅगां अर्दी भायर आसता. चुकून ट्रक येता कितें येता, then we cry. Parents don't know. Parents are working. तांकां दिसता की आपलो भुरगो सेफ येतलो बसीन because they rely on the transport authority what is happening here. So even the transport department has to take care that especially school hours मातशें तरी inspect करूंक जाय की भुरग्यांक कशें व्हरतात and all those things. There are some constitutional rights which are, I would say, constitutional guarantees conferred on children. There is right to life, which is otherwise one of the facets of Article 21 of the Constitution of India. Then Article 21A of the Constitution of India speaks about free education to children up to 14 years, from 6 to 14. Then in terms of the fundamental duties, the parents are required to give proper education to the children. And as they say, child is the father of the man. If you grow a child in a proper way, that is going to benefit society at large, because you will have good human beings in society who will try to explore many facets which are available to us, which are yet unexplored, so that this world is going to be better if children are properly educated, properly taken care of, and properly protected. खूब कडेन मारुती व्हॅन आसात जे स्कुलांच्या भुरग्यांक हार्ड वर्क करतात, पण तांकां तें अशेंच करपाक मेळना. ह्या व्यवसायाचेर सुप्रीम कोर्टाचें रुलींग आसा, काय कायदे आसात, काय बंधनां आसात. Now, one of the anxieties before the Honorable Supreme Court was safety of children, because children, there are schools, there are so many children in schools, and busloads of children were being taken from the school or to the school, and there were accidents. They were not properly protected. Their safety was not properly taken care of. So in this context, various matters went to the Supreme Court, some of the matters by way of public interest litigation. And in very many matters, not in one or two, from time to time, the Supreme Court has issued guidelines to the central government as well as to the state governments, calling upon the states to care for children. बदलत्या काळानुसार आपणे बदलचे असता. पयलींचो काळ आनी आतांचो काळ हातून खूब फरक आसा. आज येरादारी इतली वाडल्या की गाडयेचे गियर आसूं वा स्वताचे पावल रस्त्यार चलतना सांबाळून घालचे पडटा. मागीर आमच्या भुरग्यांची सुरक्षा आमी घेवची ना जाल्यार आनी कोण घेतलो. पळया आमचे मानेस्त आनी कितें सांगता आमच्या भुरग्यांच्या सुरक्षे विशीं.
Supreme Court ruling is in respect of school buses, and therefore whichever bus is registered exclusively to be operated as school bus is complying with all the guidelines that have been laid down by the Supreme Court. However, in the case of Maruti Omnis, I would say that most of these are privately registered vehicles, and such vehicles, whenever it has been detected by our enforcement officers, they do take action against such vehicle. Sitting capacity of a Maruti Omni will not exceed beyond 4+1 sitting capacity. And in that event, since it is not a legally registered transport vehicle or as a school bus, it should not carry more than that permitted capacity of 4+1. डिसेंबर महिन्यातच 2 असे ॲक्सिडेंट जाले जातून स्कुलाची भुरगीं आणि टिचरींचो जीव वेळ बरो असलो म्हणून वाटावलो. कांय दिसा पयलीं होडार कुडचडे आणि कुणय मानशीर जाल्ले हे 2 ॲक्सिडेंट. होडार कुडचडे 2 स्कूल बशींचो ॲक्सिडेंट जालो. एकल्या स्टुडंटाक मार लेगीत लागलेलो. स्कूल बस थिये सेंट एन्सच्या 62 भुरग्यांक घेवन साळावले डॅमार वताली. बस चालीत आसतना टायर पंक्चर जावन खंय फुटलो आणि बस पडतली. जखमी स्टुडंटांक मागीर हॉस्पिसियोत घाल्ले. बशीची परिस्थिती पळयल्यार जीव कलकलपाचो. भुरगीं सामकी भियाल्ली. वेळ बरो म्हूण कोणाक कांय जावंक ना. टीव्हीची भुरगीं ती बेमार पिकनिकेक गेल्ली तांकां वयतना व्हरत थंय एक्सिडेंट बस सकयल गेली. टायर लोक म्हणटा टायर हांव एक 15 मिनटांनी पावलो थंय पावणेच्या सुमार एक्सिडेंट जालो. तेजेर टायर पंक्चर जावन भायर गेली म्हणटा. पूण 2 माड आसले ते माडा लागून मातशी सेफ जाली. सगळे मायनर मातशें लागला. मेजर कोण 2 जाण एक स्टुडंट आनी टिचर आसले तांकां मडगांव व्हेल्ले आसा. थंय रोडूय मातसो नॅरो आसले कारणान ती मातशें एक्सिडेंट जावपाक शकता. रोड मातशें नॅरो आसता. एक्झॅक्ट किती झाले अशें कळना न्ही ना एक्झॅक्ट कितें जालें मागीर आमी वेगवेगळी बसींतली सगळीं स्टुडंट्सां पयलीं काडली. मागीर 108 रोखडे येयली. 108 येयली फायर ब्रिगेड येयली. रोखडे पावली फोन मारतरी. सगळ्यांनी लोकांनी सगळ्यांनी बरो हेल्प केलो काडपाक बिडपाक तेंकां. मेजर अशें कांय जालें ना. ना मेजर कांय ना. ते टिचरी मातसो लागले. मेजर टिचर आसली एक मडगांव हॉस्पिटल धाडली आसा. आणि दुसरो ॲक्सिडेंट जालो तो कुणय मानशीर. फोंडेच्या सेंट मेरी स्कुलाची एक टीचर धरून 15 भुरगीं ह्या ॲक्सिडेंटान जखमी जाल्लीं. ट्रकान अकस्मात ब्रेक मारिल्ल्यान बस व्हरून फाटल्यान ट्रकाक मारली. प्रायव्हेट बस स्कुलांच्या भुरग्यांक घेवन पणजे सेंट्रल लायब्ररीत वताली. मातसो चड मार लागिल्ल्यान 3 भुरगीं आणि टिचराक फोंड्या आयडींतल्यान GMCन व्हेल्ली. We were going to Central Library excursion trip, 9th standard. Suddenly there was a sudden jerk, like thank God the bus was slow, but that sudden some students hit their nose and some injuries here. So how many students are injured now? We took around 4-5 of them to the nearest health center. Madkai. Yeah, and then they were referred here to do the X-ray, to rule out any. Then 108 was called. Okay. The police we doing the Panchanama. हांगाय वेळ बरो असलो म्हणून बरें. ना जाल्यार कितें जावं येता आसलें तेची कल्पना करूं येना. Accidents can be avoided because most of these accidents are occurring due to human error. The buses, although they comply with the registration, the requirement of fitness, the requirement of payment, insurance, taxes, whatever is the requirement under the law, such accidents where nothing specific insofar as the mechanical failure of the bus is reported, I feel it is totally a human error that is the cause of the accident. ॲक्सिडेंट हो ॲक्सिडेंट आसता. तो कोण मुद्दाम जाणून बुजून करिना. पण भुरग्यांक पिकनिकेक वा एक्सकर्शनाक व्हरतना कितें काळजी घेवची, कितें प्रिकॉशन्स घेवचे हें आमकां प्रिंसिपल सांगता. पिकनीक आउटिंग किंवा एक्सकर्शन्स आमी ज्या वेळार स्कुलांच्यान व्हरता तेन्ना खास करून खबरदारी स्कुलान म्हणून घेवपाची जे आसा ती म्हणजे आपले कितले विद्यार्थी वयतले आनी त्या विद्यार्थी जितले विद्यार्थी आसा तितल्या प्रमाणे तितले सिटर्स बस जी आसा ती सांगपाची गरज आसा. बस सांगच्या पयलीं त्या बसीचें इन्स्पेक्शन करचें म्हणजे वचून पळोवची बस बाबा कसल्या कंडिशनान आसा कितें आसा. बस हांगासर येयल्या उपरांत ड्रायव्हर जेन्ना येता बऱ्याच वेळार अशें आसता की कांय ड्रायव्हर लिकर घेवपी आसता. Speed limit should be within the thing what suppose as per the rules sangla 40 speed. If the school teacher or anybody finds that the bus driver is exceeding the speed
थंयच बस थांबोवपाची, सेईंग नो, or call the person who has arranged for the buses that we are going to stop the picnic right here unless and until your driver does not follow the rules. What do we expect from government regarding children's safety in schools? The government has to have in every district of the state sort of a committee to take care of the safety of the children. Then every school is also supposed to have a committee. Then there has to be an attendant who will take care of the children from the place of the school, and he will see that the children are dropped at a particular point and are handed over to parents. Then one more beautiful situation which is there in the rules which are being framed is that if a child is not handed over to the guardian or the parent, the child cannot be left at the bus stop. The child has to be picked, brought to the school again, and parents will have to be informed, and the child is taken care or handed over to the parents. आमची भुरगीं म्हणजे आमचो फुडार. मागीर तांकां बरी जीण दिवप, तांकां बरें शिक्षण दिवप आनी शिक्षणा बरोबरूच बरें ट्रॅफिक सेन्स आनी अवेरनेस करप ही आज काळाची गरज. आमी आज वर्षाच्या शेवटच्या म्हयन्यान आसा, तेन्ना ड्रायव्हिंग करतना सांबाळून करात, स्पेशली नायट ट्रॅव्हलिंग करतना. विसरू नाकात, तुमचे घरा कडेन कोण तरी वाट पळयतात. रस्तो राहगीर सुरक्षेचो हो एक असलो प्रामाणीक यत्न. वेदांता सेजा गोवा आयएनओ रस्तो राहगीर सुरक्षा अशेच आनी कांय यत्न घेवन तुमच्या फुड्यान येतले. तो मेरेन ड्रायव्ह वेल, स्टे सेफ. आयच्या या आधुनिक काळान जंय धातू हो दरेक घडामोडीचो भाग जाला, एक कंपनी खनिज उत्खननाचे फायदे समाजाक जावचे या उद्देशान खनिज उत्खननान सातत्य दवरून आसा. राष्ट्राच्या विकासाक निरंतर सहाय्यकारी रावप हीच वेदांता या कंपनीची धारणा आसा. चारय खंडांतल्यान वावर करतना आणि तेल, शिशे, तांबे, ॲल्युमिनियम, लोखंड आणि ऊर्जा हाची निर्मिती करतना वेदांता ग्रुपान पूरक विकासाकडेनय खासा लक्ष दिला. शिक्षण, जीवनमान, आरोग्य आणि पर्यावरण या घटकांचेर आदारून वेदांतान सामाजिक विकासाच्यो येवजणी रचल्यात. वेदांता खनिज उत्खननांच्या आव्हानांक सकारात्मक प्रतिसाद दिता आणि नैसर्गिक घटकांचे पुनर्वसन आणि जनन हाची जतनाय करता. एखाद्या वाठारातले खनिज उत्खनन सप्तकच थंय आमचे सकारात्मक दायित्व उरचे अशी पूरक व्यवस्था तयार करपाचो आमचो यत्न सदांच चालू असता. अशा तरेची खण गेली सुमार 30 वर्सां उच्च श्रेणीचे खनिज उत्पादन करताली ती आता निसर्गधामान रूपांतरीत जाल्या. साखळीची लोह खनिज खण ही अशाच एका 5व्या परिवर्तनाची सोबीत देख थारता. कंपनीन आता मेरेन 7,50,000 रोपट्यांची लागवड या वाठारान केल्या. आपल्या कार्यान जनतेक सक्षम करून तांच्या जिविताचेर सकारात्मक परिणाम करपाचे ध्येय वेदांता सदांच बाळगिता. याच कारणान सेजा टेक्निकल स्कूलाची सुरवात 1994 सालान जाली. दर वर्सा सुमार 70 स्थानिक तरणाटे या स्कूलान प्रवेश घेतात. नोकरी वा स्वयंरोजगारा खातीर आवश्यक फिशालता आणि तांत्रिक गिन्यान दिवप हो या स्कूलाचो मुखेल उद्देश. वेदांतान फुटबॉल अकादमीची स्थापना 1999 सालान केली. दर 2 वर्सां आड 18 विद्यार्थी या अकादमीन प्रवेश घेतात. खेळातली प्रतिभा विकसित करप, बरे फुटबॉल खेळगडे तयार करप आणि गोयच्या नागरिकां मुखार आदर्श दवरप ही या अकादमीची मुखेल मोख. एका खर जिद्दीतल्यान वेदांता रंगयाळी रचना साकार करता. खणीच्या समाप्तीची सांगड 5व्या रूपांतराकडेन एका सुरक्षीत, जबाबदार आणि पूरक रितीन घालतनाच भोवतालच्या जनतेक सक्रिय सहभागाक प्रेरित करप हे देखदिणे. वेदांताची दरेक खण आपल्या फाटी दवरता
एक सकारात्मक दायित्व.